बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका कृपा दी, आदार दी तुजी खबर परगोवंक आनीक सगळीं उतरां तुजी उतरां कर ती आयकोन सगळ्यांनी जिवीत बदलून पवित्र जावंक आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्तां तुका म्हाका तुजी खबर परगोवंक आदार दी आमेन. स्वर्गीचे बापा हांव तुका आर्गां दितां, दिनवास दितां आनीक तुजी वाखाणणी करतां, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरना आनीक जिवंतपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां पेस्पिड्या त्रास कोश्ट कोटेपण अनुभवार्थीपण आनी गरीबसाणां पयस केली देखून स्वर्गीच्या बापा तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातोक करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या आदारान आनीक पवित्र आत्म्याच्या बोळान सदांच मरो पासून अजापां मिलाग्र आनीक विजमितां करतलो आमेन. पवित्र आत्म्या जो लोक दुसऱ्याक हो व्हिडिओ शेअर कोत्ता आनीक व्हायरल कोत्ता तांकां सदांच धाडपाक हुस्को दी आनीक तेचे भाशेन तांची सगळीं आडकोन पडे कामां उरल्यांत ती तांची करून दी आनीक तांची दुयेंसां बरी कर आमेन. आयज जावन आहा 28 डिसेंबर 2020 हांव सोजमोतां ज्या लोकांनी व्हिडिओ आयकला तो पवित्र जालो म्हणून आनीक जेजूचे भाशेन जेजूची खबर परगोडटा म्हणून आमेन. आमी जॉन 7 वोड 32 ताचे विशीं फुटफुटून लोक वसल्यो गजाली करता म्हूण फारिजेवांनी आयकोलें. मुखेल याजकांनी आनीक फारिजेवांनी जेजूक धरून हाडूंक चौकीदारांक पाठयले. तेन्ना जेजून म्हणलें, आनीक इल्लो वेळ हांव तुमचे मदीं आसां आनीक उपरांत म्हाका पाठयला ताचेशी वेतां. तुमी म्हाका सोदतल्यात पूण हांव तुमकां मेळचो ना. हांव आसतलों थंय तुमच्यान येवंक जायना. जिदेवान एकामेकाक म्हणलें, आमकां मेळोन जावंक हो खूंय वचूंक करता काय? जंय विदेशां मदें आमचो लोक शिंपडला थंय विदेशांक शिकवण दिवंक वेतलो काय? तुमी म्हाका सोदतल्यात आनीक हांव तुमकां मेळचो ना आनीक हांव आसतलों थंय तुमच्यान येवंक जायना अशें तो म्हणटा ताचो अर्थ कितें? आतां जेजू हिंगा साप साप दाखोवन दिता म्हाका देव बापान धाडला आनीक हांव तुमच्या मदें चड ना पोत्तून वयतलो रोखडे. तर आनी मागीर कितें म्हणलां, तुमी म्हाका सोदल्यार पासून हांव तुमकां मेळचो ना आनीक हांव आसतलों थंय तुमच्यान येवंक जायना. आतां कोणा सांगत तो? जिदेवां सांगत तो, कित्याक हिंगा तेणी चौकीदारांक धरून जेजूक धरूंक चौकीदारांक पाठयतात. तर हो आतां हो पळय प्लान काडटा ताका दवरपाचो. त्या मनशा जेजू सांगता की तुमच्यान ताचे विशीं फुटफुटून असल्यो गजाली करतात म्हूण फारिजेवांनी आयकोलें. मुखेल याजकांनी आनीक फारिजेवांनी ताका धरूंक हाडूंक चौकीदारांक पाठयलेत. तेन्ना जेजून म्हणलें, आतां जेजू चौकीदार जेजू धरपा येयले आनीक जेजू तांकां सांगता, आतां आपूण थोडोसो वगत तुमचे मदें आहा, चड न्ही. सारकें थिंगा साप साप बरयलां, थोडो वेळ म्हळ्यार आमी जाणा जेजूगेली मिनिस्ट्री फकत 3.5 वर्सां आनीक आमी संवसारांत जिवीत भर आमच्यान जेजूगेली मिनिस्ट्री आमच्यान फुडें व्हरोन लोकांक लाखांनी लोकांक आमी पवित्र करून तांकां स्वर्गार व्हरपाक जाता आमच्यान. जेजून फकत 3.5 वर्सां करून मागीर सिसांनी मुखार वयलें आनीक आतां चोया तुमी वर्ल्ड लार्जस्ट आहाय. तर आमी सगळ्यांनी तर पवित्र जायन फुडें वयल्यार चोया तुमी कितें जाता तें. संवसार एक पॅराडायस जातलो जें जेजून आमकां जिखोन घेयलां पोत्तून इडन गार्डन.
जेजू बोली जालो आपल्या रोगोत दिन जे जो गुन्यांव जे पातक आदो इवेन केलोलें तें जेजून आपल्याचेर घेयलें आपल्याक गेलें रोगोत भेटयलें आनी सगल्या मनशा कुळाक साल्वार केली. तर हें आतां आमच्या हातीन आहा आमी साल्वार जावपाचीं ओर आहाय तशीं रावन इफेर्न वचपाचीं. तुमी म्हाका सोदतल्यात पूण हांव तुमकां मेळचो ना. हांव आसतलों थंय तुमच्यान येवंक जायना. तर जो पातकी मनीस आहा तेज्यान जंय पडे जेजू आहा थिंगा वचपाक जायना. हे पडे जेजूक मारपाचो प्लान काडटाय आनीक आज पासून पडे जेजूचेर तेणी बावट दवरलो ना. कोण ते हे फारिजो धर्मशास्त्री कोणा गेले हें गेले ज्युसां गेले. आज पासून तेणी जेजूचेर बावट दवरलेलो ना की जेजू देवाचो पूत. ते आजून जेजू घेवपा रावताय पयली पाटी आनीक जेजून सांगिलां आपूण दुसरी निमाणी पाट येतलो पोत्तून येतलो आनीक सगल्यांची झडटी कोतलो. त्या दोना सगळे ज्यूस इफेरनात ते आनी सांगपाक गरज ना. ते जेजू पयली पाट येतलो म्हणून ते रावताय. कित्याक तांकां धर्मशास्त्रांनी आनीक फारिजोवांनी राजाच्या कानाक आयलें. आपल्यागेल्यो बुसका आपल्यागेलें काम आपल्यागेलें पाद्रीपण नोपोत जातलें. ह्या दिसा सावन हिंगसान काबार जातलें जेजूगे नांवाचेर. तेका लागून तेणी जेजूक मांदून घेवंक ना. फोटी मारून मारून तेणी जेजूक देवाचो पूत म्हणून नाकारलो. इतल्यो अजापां मिलाग्रो करून इतुलें बरोवन दवरून ते आज पासून जेजू देवाचो पूत म्हणून मानपाक भिताय. तसोच आनीक जायतो लोक आनीक बिलियनांनी तेय माननाय. कित्याक लोकांक ताचे कान भरल्याय. लोक फकाणां कोत्ता आनीक तें तांकां चड माल पडटा संवसारांतूच. मागीर माल पडपा सोडयाय तुमी. मागीर म्हणटा सासणाच्या सासणाक म्हाजी आनी उपाव ना. आतां जेन्ना तांकां माल पडटा तांकां एक उपाव आहा. तांणी ते फोटींचेर होंठ मारून तो फोट पड तांकां सांगोता लोक तांकां सोडून तेणी पवित्र जावपाचें कातोलीक जावपाचें आनीक तेदनाचें तांकां स्वर्गीचें राज आनीक बरें जिवीत मेळटलें संवसारांत. ही आनी दुसरी सिस्टम ना. तेका लागून हांवें तुमकां सांगिलां कातोलीक हांगा पयलीं सगलीं आमी पवित्र जाया. आनीक आमगेलो वेव्हार आमगेलो मोग मीठ मेर नासलेलो मोग लोक चोयन लोकांकूय म्हाजें दिसतलें की आमी आमचें ओतमें तशें आमची फामील आनी पिळग्यो सांबाळ्ळ्यो चड बऱ्यो सांबाळ्ळ्यार आनीक तीं जरूर सांबाळटलीं. कोणाक पांयाचे कुराड मारून पांयो कातरून घेवपाची गरज कोण करपाचो ना तेशें कोन्न. आनी कोणाक गरजूय ना. कित्याक देवान जोण एकल्या मनशाक एक मनीस आपल्याचे पदवेन आनीक बळान आनी आपल्या जायते चिन्नांनी जियेपाक देवान रचलें. देवान मनशाक रचून हुकूम घालो आख्ख्या संवसाराचेर तूं तुजी हुकूमशाही चलयतलो. संवसाराचेर आनी सगळे वस्तूंचेर. संवसाराच्या मनशांचेर न्ही. हें मातशें करेक्ट कराय तुमी. तियागून सांगलोलें सगल्यांचेर हुकूम चलयतो म्हूण ना. फकत मनशांचेर. हें तुमी सगळें वायट करपाचें सोडयाय. मनशाचेर हुकूम चलोवपाचो आनीक मनशाच्या फाटल्यान घरांतल्या मनशाच्या फाटल्यान CID लावपाचें हें सगळें सोडयाय. काल तुमकां बरें करून एक्सप्लेन केलां. हांव आसतलों थंय तुमच्यान येवंक जायना. पातकी मनशांक आनीक थिंगा वचपाक चान्स ना. जेजू साप साप असो हिंगा आमकां सांगता. जिदेवांनी एकामेकाक म्हणलें तर आतां हो जिदेव पड आसलेलो तो चिंतूंक पडला की थोडे जिदेव सामारिया हिंगा थिंगा धांडायल्ले ते कायदो पाळनाय वा भायले जाती कडेन काजो जाले. लेबनन टर्की सिरिया इजिप्ट ह्या गांवांनी लोक पळोवन गेलोलो आपल्यागेलो जीव पडटा थिंगा. आनीक गोडे तांकां सांगलें की जेजू ह्या गांवांत वयतलो आनीक थिंगा बरे सारके ज्यूस पडे आहाय कायद्याचे तांकां थिंगा गेल्यार तांकांय भायर घाताय. तर तांकां वचपाक मेळपाचें ना थिंगा. तेणी तें हिसाब मारलो तें कोंत मारलें तेणी. तर जेजू हिंगा घोडे थोडे वर्स शिकयत आनी मागीर तो घोडे हिंगाचो गालिली इज्रायल जेरुजालेम हिंगाचो घोडी भायर सोन मागीर भायल्या प्रांतांनी वचत म्हणून. जिवा उदकाची जोर 37 उत्सवा निमाणे आनीक दोबाजीक दिसा उबो रावन जेजूक आड्डून म्हणलें कोणाक जर ताण लागल्या ताणें म्हजेशी येवचें आनीक म्हजेर बावट ठेवतात ताणें पिवचें. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा
ताचे भितर जिवा उदकाच्यो जोरी घोशघोशीत व्हांवतल्यो. जीं कोण जेजूचेर भावाट तेवतलीं आसलीं तांकां आत्मो मेळचो आसलो हाचे विशीं ताणें अशें म्हणलें. जेजू आजून मोहिमेवंत जावंक नासलो, देखून देवान अजून आत्मो दिवंक नासलो. तर हिंगा आतां उत्सव चलता. दोबाजीक उत्सव जायते दिसांचो तो. निमाण्या आनीक दोबाजीक दिसाक फेस्ताच्या सेम भाशेन तें 8 दिसां कितें फेस्त जाता तें थिंगा. आमी गोंय म्हणटा 10 दीस कोताय. आनीक निमाण्या दिसाक उबो रावन जेजून आड्डून म्हणलें, जेजू सगल्यांक आयकोंक जाय म्हणून होर्सान म्हणटालो की जेजूगेली मिनिस्ट्री ही लिपोवन खूंय घोली वचोन इंदिरा भाशेन ना जाल्यार बेब्या भाशेन बांयत वचोन एशें कोन्न भियोन चिकना भाशेन पोल्ट्रीन रावन बोब माताय तेशें कोन्न भियोन जेजून बोब मारलो ना. जेजून विटनस सगल्या विटनसांक लागीं दवरून जेजून आपल्यागेलें कार्य केलें. कित्याक संवसारांत फुडें जेजू मत्तूच दुसऱ्यान फोटी देखून सांगल्यार ती केशीची फोटी सारकी जावपाक चान्स ना. कोणाक जोर तोर ताण लागल्या तांणी म्हजेशी येवचें. आनीक म्हजेर भावाट तेवतात तांणी पिवचें. तर आतां जेजू कितें म्हणटा, कोणाक ताण लागल्या तेणी म्हजेशी येवचें आनीक म्हजेर भावाट तेवतात तांणी पिवचें. पयलीं कितें करपा पडटा? भावाट दवरपा पडटा. म्हजेर भावाट दोत्तात तांणी पिवचें. आमी कातोलीक जायन जेजूशी येयल्याय आमी. आमकां मायन पायन आमकां कातोलीक जायन मूळ पातकां तुली आमकां मेकळीं केलीं. पूण माय पाय पातकां रावन पोत्तून आमचें निसणटोन जालें. आनीक हे भाशेन लोक आतां भुरगोच मोत्ता. कित्याक तेंगेले मायन पायन तांकां शिकोवन ना म्हणून ते काजार जायन तेगे भुरगीं जालीं, बरीं घोड जालीं. तरी पूण तेंगेले गिन्यानाची पोंटी आजून पेटलोली ना. तांकां आनीक तेंगेले माय पाय जितें आहाय जाल्यार आनीक तेंगेले भुरग्यांक आनीक तशेंच तेंगेले पिळगेक तांकां सगल्यांक शिरापांनी आनीक वायटान तांकां जियेवपा जाय. जो शिराप आनीक जें वायट जेजू हेची न्ही पयलीं संवसारांत आसलोलें ते नेमान तीं जियेताय. आनीक तेंच्या मागीर निसणटोन संवसारांतूच. कोणाक जर ताण लागले तांणी म्हजेशी येवचें. आमी आतां गेलोलीं आहाय, कातोलीक जालो आहाय आमी, बाय बर्थ म्हणटाय आमी. पूण आतां दुसरें नांव पडलां लूकवॉर्म कातोलीक म्हूण नांव पडलां आमकां. आनीक म्हजेर भावाट तेवतात तांणी पिवचें. तर पयलो फर्स्ट हिंगा कायदो आहा भावाट तेवतात. जेजून सदां म्हणलें, म्हजेर भावाट दवरलो देखून तुज्या भावाटान तुका बरो केलो वा बरें केलें. वच आनीक पातक करी नाका. तर हें सारकें कंपल्सरी आमकां कातोलिकांक. पूण आमी कितें कोताय, आमी सदां सदां पातक कोताय आनीक जेजूचेर भावाट दवरनाय. मागीर देंवसरान वायट घायल म्हणटा आमचेर मागीर आमी हिंगा थिंगा इश्टेपणी सोदून धांवताय. सायबिणीक सांतांक खुरसांक आनी खंय हात लावपाच्यो आनी कोणा गाडयां बरोबर हिंगा धांवपाचें सगलें आमी करपा वयताय मागीर. कितें ब्लॅक मॅजीक जादू आनी कितें सगलें आमी मागीर वोसोन कोताय कातोलिकां. मुगेली शामाय कोताली सांगिल्लें तुमकां हें. पुडे अशें हाडून घरां लांबयतालीं वयर तांबड्या लुगटाचे बी तशें करून. तर हें आमगेलें बंद जावपा जाय. ना तो शिराप सगल्या गोऱ्याबेचेर ओडोता. मुगे शामायगेल्या चेड्याच्या चुडाचेर ओडलो. आतां मुगे डॅडी तीं तेंचेर ओडलो. आतां मुजेरूय ओडलेलो तो हांवें बंद केलो. तर जाण एकल्याक आमकां देवान शक्ती पदवी आनीक आमकां जाण एकल्याक अधिकार दिलो आहा. आमगेलें जिवीत आमी सांबाळपाक ह्या फासांतुलें हें कोणाच्या फासांतुलें आनीक संवसारांतूय सारकें सुण्याचे भाशेन जियोवपाचें. आनीक आतां UK देखून जायतो लोक मोत्ता सारको कातोलिकां गोंयकारां. तर आमी हें सारकें सिरियस घेवपा जाय. आनीक हें जाता तितू बेगीन आमी ही पडे वाळटी लागलो आमकां कातोलिकांक ती आमी मारून उडोवन तेजे DDT मान
नाजाल्यार व्हडलें कितें बेगोन म्हणटाय तें मान आमी तें काबार करपा जाय. पूण आमगे बेगोन बीन आमगेलो गोंयकार भुरगीं जीव दिताय. अशें जालों आहा तें. कोणा माय पायक लागोन. फुडलें जोत वयता तशेंच फाटलें जोत वयता. पूण म्हजे भाशेन हें तुमी पळय हेरिडिटरी आहा ही पळय लायन ती बंद करपा जाय तुमी. तुमगेलें कार्य जावपा जाय फकत जेजूगेलें. म्हजेर भावार्थ तेवतात तांणी पिवचें. तूं तो पवित्र जालो तेन्ना तुका देवाचे भेटवणेंत भाग आहा. हिंगा जेजून ताण लागलें म्हळ्यार कितें उदकाची हिंगा एग्जांपल घेयला उदकाचो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा ताचे भितरल्यो जिव्या उदकाच्यो झरी घुशघुशीत व्हांवतल्यो. जीं कोण जेजूचेर भावार्थ थेवतलीं आसलीं तांकां आत्मो मेळचो आसलो हाचे विशीं ताणें अशें म्हणलें. जेजू अजून मोहिमेवंत जावंक नासलो देखून देवान अजून आत्मो दिवंक नासलो. तर हिंगा आमकां कितें मेळटा? आमी म्हणटाय ही बायबलाची वड ती. ताचे भितर जिव्या उदकाच्यो झरी घुशघुशीत व्हांवतल्यो. हेजो मिनींग कितें? जीं कोण जेजूचेर भावार्थ थेवतलीं आसलीं तांकां आत्मो मेळचो आसलो हाचे विशीं ताणें जेजून अशें म्हणलें. तर तूं पवित्र जातूच तेदो म्हूण पवित्र आत्मो येयलो ना बरयलो आहा. जेजू मत्री धाडलो पेंटाकोस्ताक. तर पवित्र आत्मो येतूच तुवें मनशाच्या संवसारांत पवित्र आत्मो येयलो पेंटाकोस्ताक. आनीक जेन्ना तूं पवित्र जाता आज तुज्या जिवितांत तेन्ना तुजे भितरल्यो जिव्या उदकाच्यो झरी घुशघुशीत व्हांवतल्यो. म्हळ्यार कितें? तूं म्हजे भाशेन काम करपाक लागतलो देवागेलें. जेजूगेलें. जेजूगेलें कार्य तूं फुडें व्हरतलो शिसाचे भाशेन. जे पळय शीस पवित्र आत्मो तेंचेर येतूच तेणी घुशघुशीत व्हांवतल्यो झऱ्यो जाल्यो त्यो कोण सगळे शीस. आनीक तशेंच तेंचेर पळय कोणें भावार्थ दवरलो पवित्र जालीं तेणी सगल्यांनी आयज पासून सांतांनी सायबीण मायन म्हूण तूं आनीक सगल्यांनी व्हड व्हड मनशांनी सांतांनी सगल्यांनी आपल्या जिवितांतल्यो घुशघुशीत व्हांवतल्यो झरी करून लोकांक तांणी पवित्र केलो. आनीक ती पवित्रकाय घेवन आमी आयज पासून हिंगा पावलोलीं आहाय. तर हें सगळें जेजूक आनीक आपोस्तलांक आनीक तेजे उपरांत कोडपडे जेजूगेले शिश्य जाल्ले जेजून सांगिलां वचोन आपल्यागेले डिसायपल्स करयाय सगळ्या संवसाराचे आनी बरी खबर परगटाय आनीक तांकां शिकयाय. तर हें आमी करपाक पावतलीं केदोणा जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरून आमी पवित्र जातलीं. वय हें जेजून केलां तें म्हज्यान करपा जाता. वय म्हजें हें दुयेंस जेजूच्या नांवान सारकें बरें जालें. कित्याक बायबलाचेर बरयलो आहा युअर फेथ हॅज हिल्ड यू. म्हळ्यार कितें म्हगेल्या भावार्थान हांव ऑलरेडी बरो जालो. बाय द स्ट्रायप्स एंड ब्लड ऑफ जिजस क्रायस्ट यू आर ऑलरेडी हिल्ड. बायबलाची एक बळी आहा. तर आमकां दुयेंस म्हणटा तें आमकां कातोलिकांक पवित्र कातोलिकांक ना कायद्या ना देवाचे पद्दतीन आमकां कातोलिकांक दुयेंस कितें जावं जोर थोडी बारीक देखून दुयेंस धरयात तुमी. कातोलिकांक तें ना. तें कित्याक लागून जाता? तें माय पायक लागून जाता. कित्याक मायन पायन आमकां पवित्र करूंक नाय आनीक आमी पवित्र जावंक नाय. तर तेका लागून ही दुयेंसां पेस्पिड्या गरीबसाण काम वयता आनीक मागीर तुमी नाका आसलोलीं कामां हातपांय मान करपा सोदताय. चोरयां हें तें आनीक मागीर हिंगा 13 वरां 14 वरां 2 काम कोन्न 3 काम कोन्न हिंगा मागीर तेंगेलो बेगीनूच जीव वयता युकेक. तर जोरी तर तुमी देवागेली खबर आयकोन तुमी एक घुशघुशीत व्हांवतली झर तर जालोली जाल्यार सगळे कातोलीक पवित्र जायन सगल्यांक बरें बरें काम आसपाचें बरें पुश्टार आसपाचें. तशेंच आमच्या गोंयांत बेबदीकाय आनीक केसोली म्हणटाय तें वायट ड्रग्स आनी हें तें वायट आमगेल्या गोंयांत वचपाचें नासलोलें कातोलिकांच्या मोदें. तर हें सगळें वचपाक आमगेलो दर एक कातोलिकागेलो गुन्यांव हो गोवोरमेंटाचो गुन्यांव न्ही. तुमी म्हणटाय गोंया लोकांनी पेड्ड्यार केलें ना. भायलो लोक येवन गोंया पेड्ड्यार केलें म्हणटाय तुमी ना.
हें कातोलिकांनी आमगेलें गोंयां सारकें पेड्ड्यार करून उडयलें आनीक गोंयच्या सायबाचें नांव, सांताचें नांव, सांत जुझे वाझ आनीक पाद्र राग्नेल आनीक हेर इंदेच्या सांताचें नांव आमी सारकें मातयेंत उडयलें सारकें. कोण आमी सांता भाशेन जावंक नाय, फकत हे दोग तीग जाण सोडून. आनीक हेर गोंयचो लोक गेलो खूंय. सारकें सोंपो आन्सर. तो हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना. सोदां बोब मारता खूंय गेलीं तीं. ही व्हडली पहेली न्ही. तूं तर पवित्र ना, अजापा मिलाग्रो करुना, दुसऱ्यांक बरें करुना जाल्यार तुगेलो आत्मो इफेर नात. शेवटी आनीक संवसारांत वायट तूं खूंय जावं तुगेलें दुयेंस केन्नाच बरें जावपाचें ना. जे मेरेन तूं दुसऱ्यांक भोगसून सगल्यांक एक सारको मोग करून, मीठ मेर नासलेलो मोग करून तूं तर चलपा लागलो जाल्यारीच तुगेलें जिवीत पयलें साल्वार जातोलें. तुगेलो आत्मो म्हळ्यार सोल, होली स्पिरीट न्ही. तुजेर पवित्र आत्मो येतच तुगेलो सोल साल्वार जातलो, कास्तींतलो, दुयेंसांतलो तुगेली कूड साल्वार जातली पयलीं संवसारांत. कुडीक दुयेंसां लागपाचीं नाय, कित्याक जेजूक दुयेंसां लागोंक नाय. तशेंच देवूय आमचो पवित्र आनीक दुयेंसां विणे. गॉड इज ऑल मायटी, ऑल होली, ऑल पावरफूल. तो रचतल्या देवाक देखून दुयेंसां नाय. आदाम एवेक दुयेंस नासतना रचिलोली. ते भाशेन आमकां जेजून केलें हें देंवसराक संवसारांत हारायन. संवसार जेजून पोत्तून जिखोन घेयलो आनीक जो मनीस जेजूगेलें कार्य करता पवित्र जायन तेज्यानूच तें बरेंपण आपणावंक जाता आनीक तेकाच तें मेळटा. आनीक ते मनीस जोरी घोशघोशीत व्हांवतल्यो ना जाल्यार आमगेलीं भुरगीं बाळां दुयेंसांत पेस्त पिडेंत मरतलीं. ऑपोजीट तें तेजें. आय एम लायक ए ट्री प्लांटेड बाय द रिवर्स ऑफ लिवींग वॉटर. तर तूं तर पवित्र ना, तुजे भितर आत्मो येवपाक शेकना आनीक आत्मो तर तुजे भितर येयना जाल्यार तुजें निसणटोन जायते कडेन बायबलाचें मेळटा. तुजें मरोण जेनसिसां मेळटा पयलेंच. तूं ह्या रुखाचें फळ खायल्यार तुजें मरोण. तर ती वळ आजून देवागेली चालू आहा ती आजून कॅन्सील केलो ना. तर जो लोक पळय वायट रस्त्यान चलता, पातकान, राग दोन, कॉम्पिटिशनान आनीक सोशल मिडियाचेर पळय हें तें घाता आनीक स्पॉन्सर हें तें सोदून भोंवताय आनीक मागीर तुमकां म्हणटाय देव बरें करूं. तेंगेल्या उतरान तुमकां एक पयशाचो फायदो जायना. ना म्हणोन तुमगेलें जिवीत तुमकां नवसरूंक चान्स मेळना. कित्याक तुमकां ते बांदपासान बांदून दवरताय आनीक तुमी फुलताय. तेणें म्हाका सोशल मिडियाचेर नाजाल्यार युट्यूबाचेर सगल्यांचे शुभेच्छा माजार म्हाका देव बरें करूं. आनीक आतां म्हाका देव जायतें बरें करतलो. कित्याक हांवें ताका लाखांनी स्पॉन्सर केला. हांवें ताका हें दिलां तें दिलां. तर तुमी आतां फुलोवन पापड जाताय. आनीक जो मनीस रेंयेचें पळय घर बांदिता तेगेलें घर लोट येता आनीक उडोवन व्हांवोन वेता, मोडोन वेता. हें आमगेल्या गोंयकारांक सुमनाक 1 वर आमी मिसा वयताय आनीक उरलोलीं 12 वरां कितें आख्खे दीसभर सुमनभर आमगेल्या घरांत हें वसोता कितें यूट्यूब, कांतरां, तियात्र, कॉमेडी, सिरियलां आनीक कितें वेस्टर्न म्युजीक आनी कितें कॅरल सिंगींग हितून जेजू ना. आनीक बरें तुका जिवीत मेळपा हेजी कांय गरज ना. हो तुका लोक फोट्यो सांगोन जेजूच्या नांवान, सायबिणीच्या नांवान, सांताच्या नांवान व्हडलीं घान स्टार्टिंगाक तुमकां देव बरें करूं म्हणून आनी कोणाच्या आदारान आनी हेज्या तेज्या आदारान पळय लोक तुमकां ह्यो फोट्यो सांगता. तेणी तुमकां बांदपासान देंवसरान बांदून दवरूं हाय आनीक तुमचें निसणटोन तेंचें जाता. तितलेंच तुमचेंय निसणटोन जाता आनीक पास्टूय जाता. आमी चोयलां सगलीं जाणां वळखोन कोण मनीस पळय सोशल मिडियाचेर आहा वा हितून तितून आहा कार्यक्रमांनी तांकां सगल्यांक तांचें निसणटोन कितें जालां आनी कितें जाता आनीक तेंगेलीं भुरगीं कितें भोगताय तें तुमी चोयाय. कित्याक तेंचे भितर ह्यो घोशघोशीत व्हांवतल्यो झोरी नाय. तीं लोकां फोटी सांगोन ते तुमकां देव बरें करूं, हेका देव बरें करूं, तेका देव बरें. ते आहाय पातकांत, ते आहाय वोंदावण्यांत, ते आहाय देंवसराच्या चोपक्यांत आनीक तेंचेर पळय लोटोन येयलां. तें तेंच्यान सोंसूं जायना आनीक तुमकां ते फकाणां करून तुमचीं म्हणटाय तुमकां देव बरें करूं. तितून तुमकां वायट मनशान तुमकां देव बरें कितले पाटी 1000 पाट म्हूण ना जाल्यार
नाकान देखून हुरीसकान देव बरें करूं म्हणून तुमकां सांग. तेजो तुमकां एक पयशाचो तुमकां फायदो जावपाचो ना. हांव तुमकां सोबे माजार सांगता. तर ह्या फासांतुली, ह्या देंवचारांतल्या चॉपक्यांतुली, सोशल मिडियांतुली भायर सराय. हो न्यूज आनीक हें सगळें वायट दिसभर तुमी चोयताय आनीक फकत हे कर तुमी सुमनाक मीस आयकताय आनी घडये 20 मिनटांचो तेर्स कोताय तोय जाल्यार तुमकां खबर ना. तेर्स तुमी कित्या लागून कोताय तो. तुमी धाडायन तो तेर्स काबार कोताय आनीक तुमकां तुमचेर वायट ओडोता. मागीर तुमी धांवपा लागताय रेस. 39 चॅप्टर 7 जीं कोण जेजूचेर भावार्थ तेवतलीं आसलीं तांकां ओतमो मेळचो आसलो. हाचे विशीं ताणें अशें म्हणलें. जेजू आजून मोहिमेंत जावंक नासलो देखून देवान अजून आत्मो दिवंक नासलो. लोकां मदें जेजू विशीं मोतां. आतां हिंगा हेडिंग आहा 40 भितर सोदताय आमी. चॅप्टर 7 वर्स 40 जॉन. हीं उतरां आयकून कांय जाणांनी म्हणलें खरेंच हो एक प्रवादी. दुसऱ्यांनी म्हणलें होच तो क्रिस्त. पूण हेरांनी म्हणलें क्रिस्त गालिल्यांतलो येवपाचो ना अशें न्हय. तर आतां जेजूचे विशीं जायतीं मोतां हांचो हेडिंग आहा. तर जेजूक लोकांनी मानून गेलो की तो एक व्हडलो मनीस. थोड्यांनी मानून गेलो तो देव आनी थोड्यांनी सांगिल्लें हीं कामां देंवसरा कडेन जायनाय. बरें करपाचें भूत धाडपाचें म्हणटच तुमकां कळोन येयलें हीं कामां फकत देवा कडेन जाताय. तर जेजू देव म्हणून आमकां हिंगा कळोन येयलां. तर जायतो लोक तुमचे कडेन विचारतलो जेजू म्हळ्यार देव म्हळ्यार खंय बरयलो हांवें चोय. सगळे आख्खे जॉना आनी आख्खे मॅथ्यूवांत इंग्लीशीन हांव मॅथ्यू कोता तितून हांवें काल सांगिल्लें सगळ्या हितून वचाय तुमी गॉस्पल चारय गॉस्पल तांकां वाचूंक जॉन म्हणून सांगाय आनी हेरूय तिनूय सांगाय. चारय गॉस्पल तांकां वाचूंक लाय आनीक तुमचे वयलो भार तुमी सोड्याय. कित्याक ते फोटी मारपाचे तुमकां एक क्वेशन विचारल्यार दुसरी क्वेशन विचारतले. ज्युसाच्या परी ते कित्याक ज्युसान तेदों जेजूक क्वेशन विचारलीं. कित्याक जेजू हाल सांगता तितका ताका दवरपाक पवित्र जावपानी. तर एश कोन्न तुमकां ते हाल्स क्वेशनां विचान तुमकां ते रावंडे बोटाचेर धुतले तर तांकां तुमी एकूच आन्सर दियाय. सगल्याक बरयलो आहा आख्खे चारय गॉस्पलांचेर वाचून तुमी चोयाय तुमच्या दोळ्यांनी. हांव सांगत म्हणून आयकनाकाय. हें उतर सोत खरें जिवें उतर. हें वाचून तुमी चोयाय इतलें सांगाय तांकां. नाजाल्यार मुगे व्हिडिओ हे फॉरवर्ड कोराय. तर आमी हिंगा आज बंद करया. आमी रोज रावया. थँक यू होली स्पिरीट. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्ता तुका. मारियो आनीक ताचे फॅमिलीक, फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिचे फॅमिलीक, जॅकलीन आनीक ताचे फॅमिलीक, थिओदोमिरा रोशा आनीक तिचे फॅमिलीक, कॉलेत आनीक ताचे फॅमिलीक, जॉन्सी आनीक ताचे फॅमिलीक, सुकोर आनीक ताचे फॅमिलीक, जॅसी आनीक ताचे फॅमिलीक, हेनरी आनीक ताचे फॅमिलीक, पियादा वास आनीक तिचे फॅमिलीक, मोर्यान आनीक तिचे फॅमिलीक, जिपोट आनीक ताचे फॅमिलीक, जोकी आनीक ताचे फॅमिलीक, क्रिस आनीक ताचे फॅमिलीक. तशेंच यूट्यूब लायव्ह आहा ताका आनीक ताचे फॅमिलीक सगळ्यांक तूं बरे भाशेन दवर. कोवीड पिड्यार तांचे सोशिल्ले पयस कर आनीक हे सगळे वायटांतली एक्सिडेंट जातात तातूंतली तांकां सगळ्यांक निवार आनीक तुजे आंज बडवे धाडून तांकां सांबाळून दवर. सगळीं दुयेंसां थोडी जोर पेस्त पिड्या, भिंडाचें, अल्सराचें, किडनी फेलियर, लंग्स फेलियर, हार्ट फेलियर, डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल आनी कातीचें आनीक आडाचें, मासलाचें, मेंदवाचें, पिशें जालें तेचें, तकलें नावड जालें तेचें, उगडास उरना तेचें, भिंडा जालें तेचें सगळ्यांची दुयेंसां तूं बरी कर मिलाग्र करून तांच्या जिवितांत तूं दाखय आनीक तांणी ती मिलाग्र पळोवन ती जिवीत बदलून पवित्र जावपाक तांकां एक चान्स दी. तशेंच ज्या घरांतल्या मेंबरांचें पळय काम केलां तांकां परतून दोबराद पगार आनीक पोस्ट वाडोवन तांकां तूं परतून कामाक लाय. तशेंच काम करतात तांचें पगार वाडय आनीक चोडय. तशेंच जीं मेंबरां नवें काम सोदतात तांकां ती चिंता ताच्या परस दोबरादान तांकां तूं
पागार दिवन बरे कंपनीत हांगा कामाक लाय. तशेंच तांची सगळी चिंतना शांती पावय. आमेन.